दिसाचे सोर्बुसो तुका दुनिया देवे दोयता संकोष्टानी सोता तुका उसया कोटी सोता तुका खुशालपणा सोता तुका सगळे सोडे सोता तुका सगळ्यांक बरो दिसच्यो ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले सबिना पेरीस तेव्हा आपणाचो आपूण वेल्यार एक वरस पडटा म्हयनो बदता कसलें तिचें पातोक आसा जाल्यार तेव्हा तें धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक आमी मागुया. तीन वर्सां बदतात मागुया आमी तिचे पासत. तुझे मागूक लायला आपलो जल्माचो दीस समरपता सनया डिसूजा तेव्हा तिचे आशिर्वाद घालूंक मागुया. वेडिंग एनिवर्सरी समरपता जुसे मारिया दे आल्मेदा आनी मारिया निना फातिमा तावेरा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी तांकां फाव करूंक सगल्या वायटा पेगड्याक ते राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. पसरेबाड वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जासिंतो आफोन्सो लुसियो आफोन्सो लेस्टन आफोन्सो जुजे पेरेरा डेलिया डायस क्लॅरिना कार्डोसो मारिना वेगस ऑल्सबर्ड वेगस मारिया वेगस आनी मनीषा पेरेरा हे भाशेन ह्यावूय कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोर्बिस्पूर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सवय आसूं. हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें सांग पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुती आमी उलो मारुया. हांदूक धरून सगलीं बरोबर म्हणया सरपत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपत बिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया तो सोबयोगीस रावन तुमचे कासकी ते तेव्हा आमकां दवरात. सर्वेस्परा संसार तुजे शांतीचे मांडावळी प्रमाणे चलूं आनी पवित्र सभा सबस्कायेन तुजी भक्ती करून संतोष भोगूंक पावूं. आमच्या समया तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन.
भागिवंत जुदाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भोव मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दोन दुतांनी तुमकां कितें शिकयलां ताचो उगडास करात. तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडून आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान प्रार्थना करून देवाच्या मोगान थीर रावात आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकलुतीन दितलो ते सासणाचें जिवीत घेवंक तयार रावात. दुबावतात तांकां समजायात, उज्यांतली निवारूंक जाय तांकां वाटायात, येरांक चोत्राय घेवन काकलूत दाखोयात आनी ताच्या पातकी जिविताचो वसो लागला त्या आंगल्याची पोरयान वीट दवरात. तुमकां पातकांतली सांबाळूंक आनी आपले मोहिमे मुखार निरोपराधी दवरूंक शक्ती आसा त्या आमच्या एकल्याच देवाक आनी तारोकाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी मोहिमा, तोरपण, अधिकार आनी बोळ सगल्या काळा आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर्वेस्पराचें उतर. कर. आमचो जबाब जातलो, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हणया, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो ओतमो ताणेला तुका देवा, म्हजी कूड तुक ओतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक, तुजो मोग जिवा पोरोस हांव लेखता म्हज्या देवा. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतोरी, दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब, देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. उद्गाराक उबी रावया. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोम्या आसूं. मार्कू परमणे शुभवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी शीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरां भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोशी आयले. ताणें ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिलें? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार करतां. म्हाका जबाब दिवशात जाल्यार कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें तुमकां सांगेन. जुवांवाचें स्नान सरकारांत की मनशांत आयलां? सांगात पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. सरकारांत अशें आमी म्हणत जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशांत अशें म्हणूंक आमकां ताकत ते लोकांक भियेतले, कित्याक सगलो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकाऱ्यान हांवें अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. सोमयाचें शुभवर्तमान.
wakani tuka Krista. मोच बहीण मानू आयचें पयलें वाचप भाग्यो जुदाचे चिटी वेलें वाचप थंयसर आमकां एक वस्त मेवता ती म्हणल्यार जी जेजूची पाटलावदारां कोत्ताली पाटलावदारां जालीं जावं ते शीस जावं आनी दुसरी शिसांची शिकवण आयकून जेजूक भिंगयल्लो ती भावार्थान गोट आसली आनीक मागण्यांत गोट आसली आनी कित्या पासो ती भावार्थान गोट आसली मागण्यांत गोट आसली आपल्या बळाचेर पातये नासली ओ मनशाच्या बळाचेर पातये नासली पूण देवाचेर पातयेताली देवाच्या बळाचेर पातयेताली जाय ते तांकां कोस जाय तो तांकां दुमाळो पूण तरी आसतना मागण्यांत गोटे आसात ती आनी भावार्थान गोटे आसात कित्याक तांचें बळ देव जावन आसलो आमच्या जिवितांत मोच भयण मानू आमी भावार्थान आनी मागण्यांत गोट आसतले कसलेय परिस्थितीन जाल्यार आमच्या बळाचेर आमचें जाणवायचें न्हय आनी तशें दुसऱ्यांच्या बळाचेर दुसऱ्यांचें जाणवायचें न्हय पूण देवाचेर विस्वास दवरून जिवप करचेचें आयच्या शुभ वर्तमानांत नदर मारता तेन्ना दोन वस्तू आमकां नियाळूंक मेळटात थंयसर जे फुडारी आसात ते जेजू सुशें येतात कालच्या दिसाक आमी आयकलां कशे तरेन जेजू देव मंदिरांत जे सगलो वेपार धंदो करतालो तांकां तो धांवडायता भायर काडटा आनीक जेन्ना आयज जेजू तांकां म्हणटा जेन्ना थंयसर आसा जेजू ताका तो विचार करतात आनी विचार करता तेन्ना मोच भयण मानू स्वत जाणा जावंक म्हण न्हय पूण जेजूक त्रासांत घालूं टू ट्रॅप हीम आनी मोच भयण मानू जेजू ते कित्याक विचार करतात ते तो जाणा आसलो तांचें मन कसलें आसा तें जाणा आसलो सो देखून जेजू तांकां दुसरो प्रस्न करता जाणात ते पूण तरी आसतना सारकें आसा तें सांगूंक सोदिना आमच्या जिवितांत मोच भयण मानू जेन्ना स्वता मुखार तरी आमी उबी आसात जाल्यार केन्ना ओगे रावंक फावना हॅव टू स्पीक आवट एके पावटी जाता जेन्ना स्वत आमच्या दोळ्या मुखार आसता आमच्या भितर आमकां उलोवंक दिसता आमी उलयनात पूण मागीर कितें जाता आमचें कॉन्शियस खाता हांवें तरी सांगलेलें हांवें तरी केल्लें बरें जावपाचें सो मागीर हें जाता सो देखून स्वता मुखार हांव उबो आसा आनी हांव जाणा तें स्वत म्हूण जाल्यार ओगेपणान हांवें थंयसर ओनीत करूंक फावना दुसरी वस्त मोच भयण मानू केन्ना कॉन्फ्लिक्ट जाता प्रस्न उपरासता तेन्ना थंयसर म्हजें मन कितें तें वॉट इज माय मोटीव कितें आसा तें जाणा जावंक गरजेचें कित्याक जी हांव एक्शन करतलो जी हांव उतरां उलयतलो आनी ताच्या फाटल्यान म्हजो मोटीव कितें आसा तो कोण पळयता देव पळयता आमकां घडयेक दिसत म्हजें मन थंयसर तो कॉन्फ्लिक्ट कितें जाला कितें थंयसर म्हजें मन कितें आसा तें तांकां दिसचें ना काय ना पूण कोण पळयता देव पळयता सो देखूनय जावं तो कुटुंबांत कसलोय प्रस्न उपरासता जावं पवित्र सभेंत कसलोय प्रस्न उपरासता वो समाजांत सोच जाणा जावंक गरजेचें आनी तितलें हांव म्हजीं जीं उतरां उलयतां आनी म्हज्यो कोरण्यो आदारतां तें कसलें मनान हांव कोत्तां ताचेरूय हांवें म्हजें लक्ष दवरूंक गरजेचें तर मोच भयण मानू आमचें बळ आमची कृपा देव जावन आसा आनी जिवितांतली कसलीय परिस्थिती जावं देवाचेर जाणवायचेर पातयुया देवाच्या बळाचेर पातयुया आनी जेन्ना असले प्रस्न आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत उपरासता तेन्ना आमचें मन बरें आसूंक गरजेचें स्वत जाणा जावंक गरजेचें आनी हे भाशेन बरे तरेन सुटावे प्रस्न करूंक वावरूंक गरजेचें अशें केल्यार आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आनीक समाजांत बरेपण येतलें तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां सोनेकल्याक मागुया बेठोवनेक आमी गायन गावया C7 बापा काकुतीन पळे पान 31 C7 पेज 31 So was God
म्हज्या बाबापणीन म्हजें तुमचें बलिदान सुरपूत बिदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा तुज्या नांवाच्या मानाक भेटूंक तुवें आमकां दिल्या ती देणी आमचे भक्तीची सेवेची भेटवणी म्हूण मानून घे. अशें आमचें पुण्य म्हूण तुका लेखताय तें तुजे दोळ्यान आमकां इनाम जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, आनी तुमच्या तुम्या सव्यास तुमची कांय सांग बारात. आमी ती सर्वेश्वराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. वय वर्ष आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतपितर सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर कांय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरता जिव्या बावट्टान ताचें पुनर्जीवन पणपर घडटा. तीर बरबश्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक अतरेकता. देखून सोर देवदूतां आनी सातां भक्तां सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा करस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेळात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोस आनी काच घेतली तुका दिनवासून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतले. हें म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू बरो दिसतो. तुझे मरण जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उकडे आसा. आमी तुका जिविताचो उंडो सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करीन देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कार्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उकडे आसकर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर ते काप्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेले ते सगले आमच्या बाबापणीचो उगड्यास कर. सबिना तुजे सेविकेचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजे सोशी तुवें तिका आपण व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाकूय ती वांटेली जावं. आनी तुज्या काकलुतीन वतलेल्या समेस्तांक
तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो तांक वर मरे देवाची मायज सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यांचो सेवास सामिंगेर सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे संगताक तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकून प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवोशन ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज व्हडली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेस क्रिस्ता तुवें ज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयसुबीच्या भावाटाचेर दिसकार आमचे कशें परमतिका शांती दी आनी तूं सिकाय एकवटान सांबाळ. तूं जे तें राजभोज चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्यास. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे कारा येवं म्हाका पावना पण कुतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्यात भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शिवताना गायन गावया. D40 सर्गी उंडो जेडून दिलो पान 60 आनी 9. D40 पेज 69. सर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो Yeah.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सोडवणेच्या देण्यान दादोशी सावन तुजी काकलूत आमी नम्रतायेन मागता. अशें ह्या संस्कारा वरवीं ह्या जिवितांत तूं आमकां पोसताय. तशें सासणीक जिविताची आमकां भागेली कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बहीण भावनो, एकूच सांगता, आमचो प्रोग्राम आसता आनी हो प्रोग्राम आमी नोटीस बोर्डार घालता आनी तशेंच ऑनलायन वॉट्सॅपाचेर धाडटा PPC. सो केन्ना तुमचें कोणाचें दुखाचें मीस आसा, कितें मीस आसा, चॅक करचें. कित्याक एक पावटी चूक घडोवंक जाता, टायपींग मिस्टेक जाता आनी कितें घडोवंक जाता. सो मागतलो जेन्ना तुमचें दुखाचें आख्खें सुमानाचें ताचेर मिसां आसात, आख्खें फूल टील मांडे टील सॅटर्डे. कित्याक एक पावटी टायपींग थंयसर मागीर मिस्टेक जावंक शकता आनी जातात मिस्टेक्यो. आनी तुमी जर पळयले जाल्यार बरें जातलें. ओके, सो वायट दवरचें न्हय कोणाक न्हू, पूण इन फ्युचर एनीवे तुमी दुसरे कडेन इगोचेन देखून मिसां दितात कितें आसा. आनी स्पेशली दुखाचें मीस, म्हयन्याचें मीस, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, थर्ड डेथ एनिवर्सरी तुमी पळयचें सारकें बरयलां जाल्यार. कित्याक एक पावटी आमचें सगळें वॉट्सॅपाचेर मेवता, आमकां धाडटात. जर तो तुमकां पावना जाल्यार तुमी PPC मेंबर्सां लागीं मागचें, तांकां सांगचें. आख्खो सुमानाचो आमचो मागीर एनावन्समेंट जाता, तोवूय आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोम्या सर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शुभ वर्तमान पुरगटात. देवाचे वडूकार. मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुंरात देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 K4 पेज 141. जिविताच्या जिवितातूं तुझें जिवीत म्हाका लाबो. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखोव. सूर्याच्या सांगात्यांतूं तपासूशी म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितातूं तुझें जिवीत म्हाका